यानेटी बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आर्गां आनी मोहिमा तुका सुर्गींच्या बापा. आर्गां आनी मोहिमा तुका आमच्या जेजूक आमच्या सोडवंडारा. आर्गां मोहिमा दिनवास तुका पवित्र आत्म्या. तूं आमच्या सांगाताक सदांच आसाय. तूं आमकां केन्नाच सोडिनाय ना म्हूण सांगचो नाय. आर्गां तुका आमच्या बापाक जाणें आमकां सगल्यांक हांगा एकठांय केल्यांत आयज तुजें उतर आयकोंक. भयण फातिमा आमकां उतराची मोडणी कोत्ता. तें उतर घेवन आमी आमच्या जिवितांत लावन तें पालूंक भोव गरज. सो आयज आमी हांगा एकठांय जाल्यांत देवान आमकां एक एकल्याक नांवान आपोवन हाडल्यांत. तुजें उतर जावन आसा बोल जेजू. तुजें उतर जावन आसा आमकां पेकोवणी. तुज्या उतरांतूच आमकां सगलें मेवता जेजू. तुजें उतर आमकां सासणाक तोखता तसलें करता जेजू. जेजू तुजें उतर जावन आसा उजवाड आमच्या जिवितांत आनी तशेंच आमच्या पावलांक. जेजू तुवें आमकां सांगलां पयलें देवाक सोदात आनी ताचें राज आनी ताचें प्रमाणीकपण आनी सगलें तुका देव दितलो. पवित्र आत्म्या तूं आमच्या सांगाता आसाय ह्या वेळार देवाक जाय ते भाशेन आमी आमचें जिवीत चलोवंक आमी आमचें उतर घेवन न्हवसरूया आमचें जिवीत ताच्या उतरा प्रमाणें. आर्गां तुका जेजू मोहिमा तुका जेजू. हें मागणें कोत्ता सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. आमेन. जेजू कारका प्रेज गॉड. सुकारका. सगळ्यां बरी सांज आवडेता. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. कोणा टेस्टमनी शेअर करपा. प्रेज गॉड. ओके प्रेज गॉड. आमी सगळीं देवा दिनवासूया आमच्या जिविता पासत आनी हे आमगेली बरी भलायके पासत. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. सो एक दीस देवान आनी एक दीस आमकां फाव केला आनी हो वेळूय देवान आमकां दिला. एक एकल्याक आमकां होय फूल मारून ह्या जाग्यार एकठांयले आमकां सगळीं गोडे एक कडेन नाय पूण इन द स्पिरीट वी आर ऑल वन आनी आमी सगळीं एक फामील कशी आमी ह्या मेजार आहाय हागे उतर घेवपा. सो प्रेज गॉड. Praise God. थँक्यू Yeah, जीसस. praise God. सो आमी आयज स्टार्ट आपण येस आयज ना समथींग या सांग. नो ज्वानी ना हें हा काय म्हणटा एनी टेस्टिमनी बी हा काय ना न्ही. No, प्रेज sister. गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. आमी दिसान दीस जायती ओय सॉरी दिसान दीस जायती येता न्हू लायक इन लिटल वेज. प्रेज गॉड. बट आमी जोयती पोंत आमको देवागे उतर आहा म्हूण आनी जेन्ना आमी हें काळजान भात धरून जेन्ना आमी हें तोंडांतल्यान उच्चारताय आनी आमी तें आमगेलें मॅनिफेस्टेशन चोयताय ती बदल न्ही. पयलीं मुठी आमकां शांती येता. इजंट प्रेज इट. गॉड. ओय फूल शांती देवन फूल शांती आमगे काळजां येता मन आमगे शांत जाता एंड देन वी सी द मॅनिफेस्टेशन. प्रेज गॉड. सो आयज आमी मेन प्रेज गॉड. सो आयज आमी शिकया की कितकून आमी आमच्यान जे देवान सगली बासायलो हा जे दायज जे देवान आमकां सगली प्रॉमिसीस जे आमकां दिलो हाय ते आमी केश कोन आमी आमगे जिवितांत ते घेवपा जाताय ते केश कोन आमी जोडपा जाताय ते सगली प्रॉमिसीस जे देवान दिलो हा ते. प्रेज गॉड. सो जायती हा. सो हांवें थोडेशें घेयलां. प्रेज गॉड विथ द हेल्प ऑफ द होली स्पिरीट. सो पयलीं आमी नियाड कोरया देवागे मोगाचो. प्रेज गॉड. हे देवा आमी वळखपाक गरजेचें न्हू. हो देव कोण आनी हे देवान देव आमचो कितू मोग कोता हे मोग जो देवागे मोग हा तेजी आमी नियाड कोरया. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. सो
देव कित सांगता आतां एक प्रश्न आहा म्हाका की कोणा मोग आमच्यान सोंपेपणी करपा जाता जो कोण एक मनीस बरो आहा आनी एक वायट आहा. ओके. म्हणजे कोणाच आमी मोग दिवपाक सोंपे जातलें बरे मनशाक काय तो वायट आहा तेका इन द नॅचरल. बरें आहा देवाची तें. ओळख नासतना आहलोली जाल्यार बरे मनशाचोच मोग करूंक. हय प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. हय प्रेज गॉड. थँक यू प्रेज जीसस. गॉड. आमी कितली बागी प्रेज गॉड की देवान पयलो आमचो मोग केलो इजंट इट. देव रावना की आमी कितें बर कोत्तोले आनी मागीर आपूण तेंकां आपल्यागे मोग दाखयतो म्हणना. while we were आतां आमकां देवागे उतर सांगता that while we were still sinners Christ died for us. देवान आपल्यागे एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो आमचे पासत आमकां तेजो जल्मोकू नाय. आमी कितू शेकडे कितू 2024 years बिफोर जेजू संवसारां येवन तेणें सोगलें जियेलो आनी मागीर तो खुर्सार मेलो आनी पुनो जिवन जायन स्वर्गार गेलो. प्रेज गॉड. आमी तेदो आसोंकू नाय. बट देवान आमकां पयलीं बिफोर द फावंडेशन्स ऑफ द अर्थ आमकां विचून काडलें आनी आतां आमी कितली भागी की देवान आमकां हें आपल्या गेलें मोग देवान आमचे भितर घायला. प्रेज गॉड. आनी हे मोगान आतां आमी सिस्टर जॉनिना सांगता ते भाशेन आतां आमकां देवागे ओडोक हा म्हणटरी चड मोग आमी आतां जे भाशेन जेजून पातक्यां केलोलो. ओके. आनी ते भाशेन आमी आतां हो मोग जी कोण ओस्कोत हाय स्पिरिच्युअली ओस्कोत हाय तेंकां आमी हो मोग दिवपाचो. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. ओके. थँक यू जीसस. सो आतां आमी पयलो देवागे उतर घेया. वेट. प्रेज गॉड. ओके. which is John 3:16. प्रेज गॉड. सगल्यांगेलो आवडीचो स्क्रिप्चर. प्रेज गॉड. जॉन. येस. प्रेज गॉड. ओके. वाचिता. या हुंय हा. चल. ओके. John 3:16. कॉरेंस ताचेर भावार्थ देवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावंक पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो तांणी संवसाराचो मोग केलो. आमेन. आमेन. होय. दूर एका मनशाचो हिंगा कांय ना कोण तो मनीस. ओके. जनरल तें जो कोण देवाचे भावार्थ दवरता जो कोण जेजूचे भावार्थ दवरता तेका सासणीक जिवीत मेळटो म्हूण देवान हिंगा आमकां ह्या उतरांत सांगिलां. दूर एका मनशाचो नाश जायना जावपा. दूर एक मनीस म्हणटरी तेका नाका कोणू भायर पडलोलो हितूंतलो इजंट इट. लायक तो सगळें इन्क्लूड कोत्ता द गूड एंड द बॅड. आतां आमी ह्या उतर वाचताय की God makes the sun rise on the evil and the good, and He makes His rain shine on the just and the unjust, isn't it? देव अंतर कोन्ना, isn't it? एकल्याची एक भाशी ते भाशेन ना सगल्यांक तो सगल्यांक तो हें दिता. कितें दिता म्हणजे ऑपॉर्च्युनिटी दिता, isn't it? प्रेज गॉड. आनी ती ऑपॉर्च्युनिटी दिवपा तेण आमकां ह्या संवसारांत घायलो हाय. एकलीं आपापल्यागे जाग्यार हाय. कित्याक देव खबर आहा कोण मनीस खूंय कितू काम करूं शकता. अकॉर्डिंग टू आवर एबिलिटी तेणें आमकां घायलो. आमच्यान म्हणपा जायत पाट आमी चिंता आमी कित्या येन हाय थिंग कितें आमी आसो जालोली थिंग आसो जालो. बट देव जाणा देवागे गॉड ही नोज हिज वॉट ही हॅज फॉर अस. प्रेज गॉड. देवागे उतर सांगता न्हू इन जेरेमाया 29:11 की गॉड हॅज गुड प्लॅन्स. तेका आमचे पासत तेगेली येवजण सारकी बरी एकदम बरी. आमकां देखू इतू बरी येवजण आमकडल्यान प्लॅन करपा जावपा ना आमगे लायफान. प्रेज गॉड. इतुली बरी येवजण देवागेली आमचे पासत हा. कितली बागी आमी की देव आमचो इतलो मोग कोत्ता की तेणे आमकां सोण एकल्याक दर एका मनशाचो नाश जायना जावंक पूण ताका सासणीक जिवीत. चोय तो इल्लेशें प्रोविजन कोन्ना फॉर एवर. सासणीक जिवीत आनी आमी जाणाय हें सासणीक जिवीत संवसाराचो स्वर्गार कंटिन्यू जाता म्हूण न्हू ते हुंय बंद जायना. इट कंटिन्यूज. प्रेज गॉड. सो देव इतलो लायक गॉड इज गॉड ऑफ अबंडन्स. भरपूर लायक सारकें बरोन चेपोन मोटे भाशे देव आमकां दिता. बट कित जाय देवाक हो भावार्थ जावं फेथ. ओके. खरेंच ताचेर भात तेवता. कोणाचेर भात तेवपाचो जेजूचेर तेवपाचो. कित्याक बापा बोलेरी वाट मोटी फकत थ्रू जिजस.
जेजू वरवीं आमच्यान बापा बोले पावंक शकताय नाजाल्यार बापा बोल्यांनी वाट ना फकत थ्रू जीसस जेजू हम्म. वरवीं आमी तेका तेजे बोले पावंक शकताय प्रेज गॉड जीसस इज द Praise God. only way the truth and the life praise God सगळी जेजून हा as I was going through this like सगळे scriptures are centered in Jesus praise God okay Praise through God. Jesus we have everything so all we need to do is to believe in Jesus Believe. believe केलें म्हणटरी कितें जाता आमी नितळ जाताय मूड पातोक आमगे हें जाता आमकां आमी बोर्न अगेन जाताय आमकां एक नवीन जिवीत मेळटा आमी एक नवी रोचना जाताय रोचना समथींग न्यू क्रिएशन आनी न्यू पार्ट बी ना समथींग न्यू एंटायरली टोटॅलिटी न्यू जाताय आमी प्रेज गॉड वी आर बोर्न अगेन इन आ स्पिरीट आनी जे देवान देव आमकां पवित्र आत्मा दिता प्रेज गॉड सो जेन्ना जेजू संवसारांत आहलोलो ओके कितें जातालें जेजू एकू कडेन आहलोलो 3-4 कडेन बाराबो आसतालो ना एकू ना. कडेन तेज्यान लिमिटेड आहलोलो बट आतां ताणें कितें दिला आमकां दिला पवित्र पवित्र आत्मा आत्मा. तो पवित्र आत्मा आमचे भितर रावन तेणें सगळें तो काम कोत्ता सगल्यांगे जिवितां कोत्ता आमच्यान आतां सांग म्हणपाक जायना की तेगले जिवितां बरें जाता ना तुगले जिवितां जाता वेन यू कॉल अपॉन द होली स्पिरीट तेगे हेल्प घे तेगे आदार घे आनी यू कॅन ऑल्सो हॅव दॅट अबांडन्स वॉट गॉड हॅज फॉर यू प्रेज गॉड ओके Amen. Praise सो God. आमेन प्रेज गॉड थँक यू जीसस Thank सो you, हिंगा आमी Jesus. चोयलां की जेजू देवान जेजू धाडला सगल्यां पासत कोण ना हिंगा एक्सक्लुडेड कोण ना सगळी इन्क्लुडेड हाय ओके ऑल दे नीड टू नो इज द गुड न्यूज ऑफ जीसस जेजू परगोडपाची गरज आनी कांय ना हिंगा वेन द वर्ड इज प्रीच टू देम देन देव कोत्ता सगळी करपा आहा ते इजंट इट आर जॉब इज टू Right. सो द सीड टेल देम अबाउट जीसस सो हिंगा आम कितें आहाय टू स्पीक अबाउट जीसस आमगे पर्सनल कांय घेवन येयलो न्हय येयलें जेजू गे ना. उतर जेजू आयकपा की आनी उतर. जेजू येस प्रेज गॉड येस सो जेजू शेअर करपा आमी हिंगा एकठांय जाले प्रेज गॉड ओके सो Praise God. आनी घेया स्क्रिप्चर प्रेज गॉड कितें तुमकां एड करपा जाय प्लीज प्रेज गॉड ओके यॉल कॅन एड ओके सो थँक यू जीसस ओके सो हो मोग आमी आनीक स्क्रिप्चरांतल्यान हें करुया इफिशियन्स चॅप्टर 3 वर्स 19 ओके प्रेज गॉड ओके या देवाचे सोमेस्त भोगता बरोबर जेजूचो मोग कितलो रुंद कितलो लांब कितलो उंच आनी कितलो खोल तो समजूंक म्हूण खरें म्हणल्यार क्रिस्ताचो मोग केदींच परिपूर्णतायेन उलकून नजो तरी तो तुमी अणभवूंक पावूंक म्हूण आनी असो हो मोग पूर्णतायेन अणभवूंक तुमी देवाचीच पूर्ण परिपूर्णताय भोगूंक पावूंक म्हूण हांव मागतां प्रेज गॉड थँक यू जीसस Praise ओके God. प्रेज गॉड सो देवागे मोग कितें कितलो रुंद लांब उंच खोल ओके बट तो आमच्यान न्हू आमगे जस्ट विथ आर नॉलेज ओके नॉलेज म्हणजे बेश्टी ओळखूं आमच्यान जायना तो मोग आमी अणभवपाचो कितें म्हणटाय तुमी प्रेज गॉड ओके Yeah. आतां आमी Praise कितलें God. सांगिल्लें हय जेजू तुजो मोग कोता जेजू तुजो मोग बट ते मनशान तो एक्सपिरियन्स केलो ना सो तेका तें कळना कळपाना unless you experience that God's love, okay? Just by mere telling the knowledge and amchan, like, we cannot fathom that, how much, Yeah. like, how much आणि is देवान संवसाराचे म्हणजे जेजून कुर्साचेर कित केलां तेचेर नियाळ केलें जाल्यार तुका कळटा की बापान आनी जेजून आमचो कितलो मोग केलो तो Amen. Yes, Yeah. praise God. Yeah. तो Amen. आमगेलो symbol, yeah, like, no, Yeah. जेजून देवान आमचो कितलो मोग केलो तो हुर्सार हा. जेजू Hmm. पडलो हा तो that is God's love. That Yeah. is the God's love. greatest sign, that Yeah. Jesus, that God gave his son Yeah. Jesus. Praise God. Yeah. आमकां सगळ्या. Yes. पातकी आनी जावन आमी Yeah. कितली पातकी पातोकूय आमी केले जाल्यार तो पातो पडेना तूं इतली Hmm. पातो केलो तो केन्नाय चारिना पूण होको तो मोग दाखयता म्हणजे तो कितलो मोगाळ देव म्हूण आमकां कळोन येता की पातका वरवीं देखून तो आमकां विसोत्ता Praise हय. God. पातोक आमचें हय. ओय. आनी 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 तेन आपणागे मोग कितको दाखयलो म्हणजे पातकी आहाय त्या मनशां देखून हय लागून तो मरो म्हणजे येयलो मुखार संवसारांत सरलो. praise हय God. प्रेज गॉड Thank you, थँक यू Jesus. जीसस आणि ओय देवागे उतर म्हणटा की तेणे आमगे पातोक ईस्ट आणि वेस्ट लायक इतली हय पयस तेणे हें केलो हा आय डोंट नो दर्यांत बिर्यांत हय इतली तेणे भायर उडयलो हाय आमगे पातकां तो आनी नियाळ करून आमी ती पोतून ती हय. आमी तकले हाडटाय ती हय लायक एस आमी जालोलें तकली हाडटाय हय आमी पूण हय उगडास देव करता हाडना प्रेज गॉड हय आनी देव आमचे हाडना सदां म्हणजे देव आमचो मोग कोना म्हूण
हम्म. हय अमके आम पातकां केल्याय तेका लागून देव आमचो मोग कोना पूण देव आमगे पातकां मातशें पूण देखून उगडास कोना न्हू Amen. हय Beautiful. फाटल्यान प्रेज उडयता गॉड प्रेज गॉड Yes, काडून उडयता. Praise God. काडून आणि उडयता होय आणि आणि आतां तेतून जेजुगे रोगतान ते आखे काबार केला काय ना थिंगा धुवन काडला या होय धुवन काडला दोन आणि पावलां होय प्रेस गॉड देवागे उतर म्हणटा न्हू तांबडी भिंडा सारकी तांबडी आमी आहली बट आतां आमकां बर्फा सारकी दोळे देवान फूल आमकां बर्फा भाशेन होय नितळ amen. कोत्तलो होय प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज थँक्यू गॉड जीसस सो आर्गां गॉड जेजू आर्गां जेसू हे देवा तो आमी हे मोगा पासत जो तो आमच कोता अनकंडिशनल लव जो देव आमचे पासत कोता प्रेज गॉड थँक्यू जीसस ओके प्रेज सो गॉड आनी या प्रेज गॉड सो येस सो मोग देवा गेलो आमी फकत अणभवपाचो प्रेज गॉड थँक्यू जीसस आनी प्रेज देवा गॉड जाय आमी तेगेले हो मोग आमी पूर्णतायेन अणभवलोली इन द फुलनस दिलो हा न्हू तुका हय या पूर्ण हो मोग खोलायेंतल्यान पूर्णतायेन अणभवून तुमी देवाचीच परिपूर्णताय भोगूंक पाव म्हूण हांव मागता आमी न्हू तो स्क्रिप्चर म्हणटायचो आमी गेलेशन्स 2:20 इट इज नो लॉंगर आय हू लिव बट गॉड हू लिव्स बट होरे आमी तो हो मोग जो देव आमचे भितर आहा तो मोग जो आमची काळजां ओतयता तो आमी होरे एक्सपिरियन्स करपाची चड गरज प्रेज गॉड इजंट इट आमी जाणाय उतरांतल्यान जाणाय देव मोग कोता आमचे भितर जियेता आनी आतां आमी जियेनाय देव जियेता बट इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग सांगिलां की आमी तो अणभवपाचो and that is how we will have that fullness of God in us praise God when we start to experience his love praise God okay yeah प्रेज so गॉड yeah so आता आमी अनेक scripture घेया I जायते high scriptures as the Holy Spirit was giving like praise God and तुम्ही add करे if you all want to add any scriptures to praise God आर्गां जेजू Arkanchis okay 1 John 2:5 so yeah 1 John 2:5 कित सांगत तो yeah पूण ताच्या उतराक पाळो दितात ती देव आमचो कितलो मोग करता तो संपूर्णायेन ओळखूंक पावल्यांत हाचेच वरवीं आमी ताचे सोबे आसांव म्हूण आमकां कळोन येता Amen. आता आमेन देव आमचो मोग कोत्ता बट आमी देवा मोग कितको कोत्ताय कितको करूंक पावताय आमी देवा मोगू जेन्ना आमी तेगेले उतर पाळटाय प्रेज या गॉड दिलो हा न्हू ताच्या हय हय पाळो दिता ती ओय तीच देव ओय प्रेज गॉड ती ओळखूंक पावले जी कित्याक आतां आमकां खबर आहा देव आमचो कितलो मोग कोता सो आमी कित कोताय आमी तेगेले उतर पाळटाय जी कोण उतर पाळटाय तेंच भितर देवागे मोग हा म्हूण आमकां कळोन येता प्रेज गॉड थँक्यू जीसस ओके थँक्यू जीसस सो येस सो आतां आमकां देव आमचो मोग कोत म्हूण तितलें ना देवान आमकां जायती दिलो हा सो आतां आमी तेजी थोडो नियाळ करया ओके Ephesians 1:3 प्रेज गॉड ओके Ephesians 1:3 चोय देवान आमकां कित केलें तें प्रेज गॉड ओके या नेटी 1:3 न्हू हम्म. सगळ्या आत्मीक देण्यांनी उंच सोर्गी क्रिस्ता सोवे आमकां बोल्ल्यांत ते आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या देवा बापाक वाक्कांनी आनी दिनवासनी आमेन प्रेज आर्गां जेजू होय आर्गां जेसूक सगळ्या आत्मीक देण्यांनी चोय आमकां देवान मोग केलो आनी देव आमकां जाय ते सगळ्या एक दोन न्हू सगळ्या आत्मीक देण्यांनी क्रिस्ता सोबे इन क्रायस्ट जीसस सी ऑल these blessings are in Christ Jesus when we believe in Jesus we receive all this from God okay so सगळ्या आत्मीक देण्यांनी क्रिस्ता सोबे आमकां बोरल्यांत like he has filled us with this spiritual blessings okay thank you Jesus so ते देवा बापाक वाकाणणी आनी दिनवास की तेणें आमकां सगळी आत्मीक देण्यांनी आमकां बोल्लें म्हूण ओके we go to the next one praise God it says in praise God. 2 Corinthians 1:20 praise God thank you Jesus okay yeah 1 Corinthians 2 verse 20 नेटी कित्याक देवान केल्यात तितल्योय बासावण्यो ताचे सोवे होय जाल्यात आनी ह्याच पासत ताचे वरवीं देवाक महिमा दिवचे खातीर आमी आमेन म्हणटा Praise God. Thank you, आर्गां Jesus. जेसूक आर्गां जेसूक कित्याक देवान केल्या तितल्यो बासावण्यो ताचे सोवे ओ कोणू ताचे सोवे जेजू सोवे देवान
इन क्रायस्ट जीसस तेणे आमकां सगळी प्रॉमिसीस दिल्याय इन क्रायस्ट जीसस आनी त्यो सगल्यो तो ओय म्हणटा तो सगल्यो काबार तेणी सगल्यो त्यो फुलफील केल्याय त्यो चोय कितें म्हणटा कित्याक देवान केल्या तितल्योय बासावण्यो ताचे सवे होय जाल्यात सो थ्रू जीसस इट हॅज बिकम येस आनी आमी कितें म्हणपाचें आमेन इजंट इट चोय Yes, होय. कित्याक देवान केल्यात तितल्यो बासावण्यो ताचे सवे होय जाल्यात सो इन क्रायस्ट इट इज ऑल कंप्लीटेड Jesus, God has finished everything on the cross through Jesus. त्यो सगल्यो it is finished. Praise God. Okay. आणि ह्याच पासत ताचे वरवीं देवाक मोहिमा दिवचे खातीर आमी आमेन म्हणटात. प्रेज गॉड. सो ते सगळी प्रॉमिसीस आको आमी आमेन म्हणटाय आनी आमी त्यो आमकां घेताय. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. ओके. सो आता आमी आनीक एस्पेक्ट आमचो या की हाऊ डू वी रिसीव गॉड्स प्रॉमिसीस वेन वी अबायड इन जीसस इजंट इट. प्रेज गॉड. जेन्ना आमी Praise God, होय. होय जेजूक चिटकोन रावताय. ओके. सो ते आमी तेची थोडो नियाळ करूया. इट इज इन John 15, okay, verses 4 and 5. Okay, हे दोन वाचा 4 and 5. Yeah. म्हजे सवे रिगून रावतात आनी हांवूय तुमचे सवे रिगून रावता. जशें एक फांतो दाखवेलींत रिगून रावल्या शिवाय ताच्यान आपणाचीच वस्तुंगी फळां दिवंक जायनात तशेंच तुमी म्हजे सवे रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायनात. Till 6? Yeah, 5. 5. Okay. Praise God. हांव दाखवेल तुमी फांटे जी कोण म्हजे सवे रिगून रावतात आनी जांची सवे हांव रिगून रावता ती सुबां फळां दितात कित्याक म्हजी विरेत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. प्रेज गॉड. सो हिंग देवागे उतर म्हणटा की to receive from God we have to abide in Jesus. आमी देवाको रिगून रावपा जाय कित्याक जेजू हिंग म्हणटा म्हजे सवे रिगून रावत आनी हांवूय तुमचे सवे रिगून रावता. यू अबायड इन मी एंड आय अबायड इन यू. व्हेरी इम्पॉर्टंट. जेजू आमी कित्याक देवागे उतर म्हणटा जशें एक फांटो दाखवेलींत रिगून रावल्या शिवाय ताच्यान आपणाचेच अस्तोंगी फळां दिवंक जायनात. सो एक ब्रांच तरी सेपरेट जाला. आतां एक दाखवेल म्हळ्यार एक ग्रेप वायन. ओके. जेजू एग्जाम्पल दिता ग्रेप वायनीचो. सो एक फांटो सेपरेट जायन ते वालीको सेपरेट जायन तेच्यान कांय करपा जायना अनलेस ही इज अटॅच टू दॅट वायन. ओके. ते दाखवेली तो आहा चिटकोन आहा जाल्यारय तेच्यान फळ दिवपा जाता. विदाउट अटॅचिंग टू ते दाखवेली तरी तो ना तो सेपरेट आहा जाल्यार तो कितें जातलो तो जिरोन वयतलो न्हू. तेका कांय लायफू आसपाना कित्याक लायफ हुंयसो येता मुडासो येता न्हू. सगळें कितें घात तें तूं मुडा घाता. सो मुडासो तें ब्रांचीसा वयता. ओके. एंड दॅट इज हाव यू आर एबल टू bear the fruit. So Jesus is the vine. जेजू ही दाखवेल आनी आमी जे हाय ती सोगली ते फांटे. सो म्हाका तरी एक मुगे फांट्या तरी फळ जाय. सो हांवें जेजू चिटकोन रावपाचें. हांवें जेजूको रिगून रावपाक गरज. ओके. कित्याक देवागे उतर क्लियरली सांगता जशें एक फांटो दाखवेलींत रिगून रावल्या शिवाय ताच्यान आपणाचेच अस्तोंगी ऑन आवर ओन आमकोडे कांय जायना. ऑन आवर ओन वी कॅन डू नथींग म्हणटा. फळां दिवंक जायनात. आतां केसो फळां खबर कोता जेजू हिंगा ग्रेप्स दाखयता. एक दाखवेली ग्रेप्स जाताय न्हू ग्रेप वायनाको. आमगे फळ कितें फ्रूट ऑफ द होली स्पिरीट दॅट इज लव जॉय पीस कंपॅशन. गेलेशन्स 5:22-23 हिंग सांगता ते फळ जे पवित्र आत्म्याचे. ओके. फ्रूट ऑफ द होली स्पिरीट ते तेक नो हे हाय. ओके. लव जॉय पीस देर ऑल इट इज ऑल वन फ्रूट बट इट इज लायक एकेशको एक ऑरेंज जायत सेगमेंट्स आसताय न्हू ऑरेंजीस. ओके. ऑरेंज चोयल तुमी ती भितर जायती वेज हे आसताय वेजीस आसताय ते भाशी
एका ते फ्रूट ऑफ द स्पिरिट जायती हा लव जॉय पीस कंपॅशन कायंडनेस ह्युमिलिटी जेंटलनेस पेशन्स फेथ ओके सो ते जायते हा सो ते फळ आमी दिवपाक पावनाय कित्याक ते फळ आमकां दिवपाक पयत रोतमो आदार कोता पयत रोतमो आदार कोता जेन्ना आमकां कोणू आमचे अगेन्स्ट येता आमी तेका मोग दिवपाक पावनाय बट भितर आमचे भितर पयत रोतमो हा म्हूण तो आमकां आदार कोता तो आमकां हेल्प कोता ते मनशाक मोग करपाक तेका मोयपास दाखोवपाक तेका काकलूत दाखोवपाक यू नो दोस हू कम अगेन्स्ट अस सो कोण हेल्प कोता पयत रावता सो तो तुजे भितर ना जाल्यार तुज्यान कांय करपा जाय ते भाशेन जेजू हिंगा आपल्यागे शिसा सांगतालो की तुम्ही जशे एक फांटो दाखवेलींत रिगून रावल्या शिवाय ताच्यान आपणाचेच ओस्तोंगी ऑन हीज ओन तेका फळां दिवपा जायना तशेंच तुम्ही मोजे सवे रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायनात सो व्हेरी इम्पॉर्टंट की आमी जेजूको जेजू रिगून रावपा अबायडिंग इन जीसस आनी अबायडिंग इन जीसस म्हळ्यार आज कितें आमकोडे देवागे उतर हा सो वी हॅव टू अबायड इन हीज वर्ड आमी तेगे उतरां सांगाता आमी रावपा जाय ओके आतां कितें कितें इशू जालो कितें वी हॅव टू कम टू हीज वर्ड वी हॅव टू कम टू जीसस जीसस इज द वर्ड दॅट बिकेम फ्लॅश ओके सो आमी ते उतराको येवपाचे उतर आमचे भितर रिगून रावपाचे प्रेज गॉड थँक्यू जीसस ओके सो मागीर म्हणटा हांव दाखवेल तुमी फांटे जे कोण म्हजे सवें रिगून रावतात आनी जांचे सवें हांव रिगून रावता ती सुबां फळां दितात प्रेज गॉड जायती दिताय जायती दिवपा आमी पावताय जेन्ना जेजू आमचे सांगाता आहा तेगे उतर आमचे भितर आहा जाल्यार आमच्यान जायतें करपा जाता कित्याक म्हजे विरेत तुमच्यान कांयच करूंक जायना आनी कोडे जेजू सांगता मुज भायर तुमकोडे कांय करपा जायना आनी व्हेरी ट्रू आमी कितें कोत्तालीं उतर ना ते दोना कांय जायनाहलो आमकोडे आमी आहलीं डिप्रेस सॅड ओके वार मात तेश कोन आमी हें जातालीं बट आतां आमकां खबर आहा आमको कितें आहा आमको उतर आहा हें उतर केत उतरू जिवें उतर दोनी सायडीन पाजलोली तरवारी सारकें प्रेज गॉड ओके सो आमकां खबर आहा उतर आनी हें उतर इज द इनकरप्टेबल सीड ओके आतां आमी कसलें बी हाडटाय तें गोडे जायत ना जायत बट हें देवागे उतर गायल जाताच यू नो बिकॉज इट हॅज दॅट पोटेन्शियल टू यू नो कम टू इट्स फूल दीस म्हणजे ते आहा तेका कापोस्ताद हा ते एका उतरा ते फळ दिवपा प्रेज गॉड ओके सो देवागे उतर ते प्रेज गॉड इट नेवर रिटर्न्स एम्प्टी म्हणटा न्हू देवागे उतर कितें म्हणटा जे भाशी रेन पावस आनी स्नो जमनी पडटा वयसो पडटा आनी जमीन ओयल जाल शिवाय तो पोत्तून वचना न्हू पळ म्हणटरी जमीन ओल जाता न्हू ते भाशेन जे उतर देवागेले आमगे तोंडांतल्यान भायर सरता ते रीत येयना टायम लागत बट ते रीत येयना इट कम्स टू पास प्रेज गॉड बिकॉज इट इज कोणागे उतर म्हणते आमगेले ना ते देवागे उतर बिकॉज इट इज गॉड्स वर्ड ओके प्रेज गॉड थँक्यू जीसस ओके सो आतां आमी एक दुसरो स्क्रिप्चर घेया प्रेज गॉड ओके इंग शेअर करपा मेळना तो बिकॉज दिस इज न्यू टेस्टमेंट न्हू ओल्ड टेस्टमेंटांतलो तुम बरोवन घेयाय ओके इट इज स्तोत्रा 119 वर्स 11 स्तोत्रा 119 वर्स 11 ओके हांव वाचितां तुजेर पातो कोरिना जावंक तुझे उतर हांव काळजांत बाळगून दवरतां आनी एक पाट म्हणटा तुजेर पातो कोरिना जावंक तुझे उतर हांव काळजांत बाळगून दवरतां सो हांव तो थिंग कितें म्हणटा देवागे उतर कितें म्हणटा इंग्लिशीन बरें दिलो हा ते दॅट आय ट्रेजर युअर वर्ड इन माय हार्ट म्हण ओके सो दॅट आय डू नॉट सीन अगेन्स्ट यू ट्रेजर म्हळ्यार कितें ट्रेजर करप म्हळ्यार कितें आतां आतां आमी खूंच वस्तो लॉकरान दवरताय साद्यो वस्तू दवरताय ज्यो वस्तू तेका मोल हा तें दवरताय प्रेज गॉड प्रेज गॉड जे मोल हा तें दवरताय न्हू जे उंच मोलाचे हा ते आमी सांबाळून दवरताय आनी जे बेश्टी हा ते आमकां घरा हुंय मेळटा इजंट इट आमी हुंय दवरता आमगे ते वी आर नॉट दॅट केअरफूल अबाउट दोज थिंग्स आमी हुंय दवरताय बट जे मोलां हा ते आमी भितर दवरताय कबडान दवरताय आमगे लॉकरान दवरताय जी ओस्त मोलां हा ती प्रेज गॉड सो हिंगा तो स्तोत्रान तो सामिस्ट बरयता ओके आय थिंक इट इज डेविड प्रेज गॉड बट तो कितें बरयता की तुगे उतर आपोणे ट्रेजर कोन्न दवर म्हणटा आपल्यागे काळजां कित्याक आपूण तुजे पातो कोरिना जावंक देवाचे पातो कोरिना जावंक तेणे ते काळजां घायन दवरलां प्रेज गॉड थँक्यू जीसस ओके सो आतां हें आमचे हा आमी होरें देवागे उतर आमगे काळजांत सांबाळून दवरलां सो दॅट वी डू नॉट सीन अगेन्स्ट गॉड आमी तें केलें जायतू
प्रेज गॉड एक पाटी कितें जाता एक पाटी म्हाका हांव मुगली खबर सांगता एक पाटी म्हाका जाय हुंच स्क्रिप्चर कितें आनी हें तें ओके कित्याक हुंच स्क्रिप्चर म्हणपाचो कितें करपाचें यू नो कितें जाता एक पाटी सिट्युएशन जाता तेश कोन्न कितें सिट्युएशना पोरमोणे उतर हांव सोदूं पावता प्रेज गॉड ओके बट हिंग देवागे उतर आतां आमी उलयलें की देवागे उतर इज द इनकरप्टेबल सीड. Incorruptible seed, it has to come to pass when spoken out of our mouth, it because it is God's word, ते आमी because it is God's word, it has to come to pass. ते potential हा praise God, but आमी ते कितकोन घेताय ते आमचे हा देवागे उतर म्हणटा की आपणे तुज मुखार ओके इट सेज इन ड्युट्रोनॉमी wait praise God, I think it is in ड्युट्रोनॉमी म्हणच्या दोर हे praise God. Okay, I don't know in Konkani kit muta ite, but Deuteronomy chapter 30 verse 19 muta. Okay, देव कित मुटा की आपणे तुझ मुखारू जीवित आणि मरण दोला ब्लेसिंग आणि कसिंग दोला चॉईस तुको हा चॉईस आपणे तुक दिला तू कित चूज कोता ब्लेसिंग चूज कोता ओ कसिंग चूज कोता ब्लेसिंग आणि तो मुटा चूज लाईफ मुटा चूज लाईफ तो सांगत तुका तू चूज कर म्हण लाईफ चूज कर म्हण सो दॅट यू अँड युअर डिसेंडंट्स लिव्ह विक्टोरियसली ओके सो दॅट यू आनी तुगेले गोरदार एका जोयतीवन जिवीत जियेवपाक तू लायफ चूज कर म्हणटा सो तो चॉयस देवान आमको दिला सगळीं हा आमच्या मुखार ओके बट द चॉयस इज आमकोडे आमको दिलो हा तो चॉयस आमी कित चूज कोताय ते सो देव म्हणटा चूज लायफ कित्या लायफ चूज करी सो दॅट वी लिव्ह विक्टोरियस सो दॅट वी डू नॉट पॅरिश ओके चुजींग लायफ इज चुजींग जीसस आमी जेजू विचून काडटाय ओके आमी जेजू विचून काडटाय जेजू आमगेले जेजूगे उतर आमी काळजान दवरताय की आमी तेचे पातो कोण ना जावपाक प्रेज गॉड तेचे आड वचना जावपाक ओडोक ना उतराची जाल्यार आमी पातकां पडटली न्हू आमकां खबर आसपाना पातो कितें इजंट इट आमी तरी आमकां तरी उतरां ओडोक ना जाल्यार कित्याक होजाया 4:6 म्हणटा लॅक ऑफ नॉलेज डिस्ट्रॉयज अस आमकां उतरां ओडोक ना म्हूण आमी आमचे हें जाता निसंटन जाता उतरां ओडोक ना म्हणून तशें जातालें पयलें आतां तरी आमी दिसान म्हणजे एवरी वीक आमी हाय आयकताय देवा उतर आयकताय दिसान दीस आयकताय जायत आमी घरा कडेन ओके देवा उतर आयकताय आमच्या काळजांक घाताय आमी सो तें काळजां वचपाचें चड गरजेचें प्रेज गॉड की आतां आमी तें 4 सॉयल्स शिकले न्हू की वाटेर पड जाल्यार बी कितें जाता फातराचेर पडल्यार कितें जाता कांट्यान पडल्यार कितें जाता आनी निमाण हुंय बोरे जमनीर पडल्यार कितू हार्वेस्ट दिता प्रेज गॉड आमी तें ऑलरेडी जाणाय प्रेज गॉड सगळीं जाणाय ओके सो तें आमी हुंय दवरपाक गरजू आमी तें हिंगा वाटेर पडना जावपाक हातराचेर पडना जावपाक आनी कांट्यांनी पडना जावपाक आमी चतूर रावपाक जाय प्रेज गॉड की तें आमगेले काळजाचे बोरे जमनीर पडपाक जाय कित्याक बोरे जमनीर पडल्यार ते पीक दितले नाजाल्यार ते वयतले काबार जातले वाटेर पड जाल्यार आनी कोणेन चोन वतलो हातरांनी पड जाल्यार ते वाड जावपाना कांट्यान पड जाल्यार कांटे तेका चिड्डतले ते आखे वयर सरपाना सो ते भाशेन प्रेज गॉड सो वी हॅव टू ट्रेजर गॉड्स वर्ड व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आमी तें बी हा तें आमगेले काळजाची बोरे जमनीर घालपा जाय सो आमी तें ट्रेजर करपा जाय प्रेज गॉड आमी तेका एक कॅज्युअल एप्रोच दिवपा न्हू आतां हांव बोन्ना आतां हांव तो स्क्रिप्चर म्हणटलें बरें जालें म्हणटकीर तो गेलो स्क्रिप्चर मागीर आनी कितें जातलें आनी कितें ना तेश कोन्न आमी करपा न्हू एक उतर आमी आमगेले आमगे जिवितांत तें मास जावपा जाय प्रेज गॉड थँक्यू जीसस ओके थँक्यू जीसस आनी कितें सांगता जोशुआ 1:8 जोशुआ 1:8 कितें सांगता की जेन्ना तूं तें समोतीचें पुस्तक तुगे ओंठाचें आसतलें आनी तूं तेचेर मेडिटेट करतलें तोंडान उचारतलें एका मनान तें नियाळटलें तेदोना तूं तुगेलें लायफ प्रॉस्परस करतलें न्हू जोशुआ 1:8 वी डोंट हॅव दॅट टू शेअर हियर प्रेज गॉड ओके जोशुआ 1:8 म्हणटा समोतीचें पुस्तक सदांच तुज्या ओंठाचेर आसूं ताचेर नियाळ करून उपरांत तूं तुगेलें यू विल मेक युअर लायफ प्रॉस्परस म्हणा इंग्लिशेन तेश कोना यू विल मेक युअर लायफ देव न्हू थिंग दिलो ना गॉड विल मेक युअर लायफ प्रॉस्परस म्हण ना थिंग दिलो हा की you will make your life prosperous. So the choice is with us. Amko ha to choice to choose life, okay, to choose prosperity, to choose abundance. It is with us. Praise God. And as आमी शिकताय आमी कितकोन तें घेवपा कितकोन आमच्यान तें जोडपा जाते. Praise God. पयलीं म्हणटा आमी देवागे मोग ओडकून घेन, ओके. मागीर आतां आमी शिकलें की आमी कितकोन देवा जेजूक आमी चिटकोन रावपा ते अबायडींग इन जीसस ओके आनी आतां आमी हें केलां की ते जेजूगे उतर आमगेले काळजां आसपा म्हूण सो दॅट वी डू नॉट सीन अगेन्स्ट गॉड ओके वी टेक द नेक्स्ट वन नाव प्रेज गॉड थँक्यू जीसस
तुमकां कितें सांगपा जाय, कितें एड करपा जाय, कितें स्टॉप करपा जाय, कितें स्क्रिप्चर बी मेळ्ळो ना मातशें हें कोरया. यू ऑल कॅन स्पीक एंड टेल. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. ओके. सो जेजून कितें केलें आतां, जेजू गेले लायफां आतां आमच्यान म्हणपा जायना की आमकां प्रॉब्लम येताय म्हण न्हू. जेजूकूय टेम्पटेशन आहलोली न्हू, जेन्ना तो विल्डनसांत गेलोलो, जेन्ना तेची पवित्र आत्मा येयलो आनी मागीर ताका लीड केलो इन द विल्डनस, ओके, टू बी टेम्पटेड. थिंग कितें जालें की कोण येयलो थिंगा? देंवचार येयलो न्हू, ताळणी घेवन येयलो, देंवचार ताळणी घेवन येयलो. सो जेजून कितें केलें जेन्ना देंवचार ताळणी घेवन येयलो त्या दोणा, जेजून कितें कोन्न ताका डील केलो, कितें कोन्न ताका हँडल केलो? जेजू उलोयलो. कितें उलोयलो? भासाभास केली ना. जेजू उलोयलो उतर. तेणें कितें म्हणलें? इट इज रिटन. एवरी टायम द थॉट केम, ताणें म्हणलें इट इज रिटन. आनी आतां प्रेज गॉड. ओके. सो वेन जीसस स्पोक इट इज रिटन म्हण कितें जालें? देंवचार थिंगा उरलो, तो गेलो, पडोन गेलो. वेन द वर्ड वॉज स्पोकन. प्रेज गॉड. ओके. सो हें उतर आमकोडे आसपाक चड गरजेचें. आमकां हें उतर आसपाक चड गरजेचें. उतर ना जाल्यार आमच्यान कांय जायना. ओके. द वेपन द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरीट इज द वर्ड ऑफ गॉड. ओके. आतां आमी तें आर्मर ऑफ गॉड जाणाय न्हू. ओके. सगळे आमी घाताय. बेल्ट ऑफ ट्रूथ, हेल्मेट ऑफ सॅल्वेशन, ब्रेस्टप्लेट ऑफ रायचियसनेस, शील्ड ऑफ फेथ, ओके, आनी शूज ऑफ गॉस्पल. ओके. ते सगळीं हा. बट ते सगळें तुका प्रोटेक्ट करपा, एनिमीको फायट करपा कितें आमगेलें? स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरीट, दॅट इज द वर्ड ऑफ गॉड. हें उतर आमकोडे आसपाचें चड गरजेचें. कित्याक जेजूय तशें केलें. जेजून कितें केलें? ही स्पोक द वर्ड. ही सेड इट इज रिटन. आनी इट इज रिटन आनी तेणें तो स्क्रिप्चर कोट कोता तो गेलो. 3 पाटें ट्राय केलें तेका, बट द लास्ट टायम ही हॅड टू फ्ली बिकॉज जीसस वॉज जस्ट गिवींग हिम द स्क्रिप्चर. ही वॉज जस्ट तो अटॅक कोतालो द एनिमी using the scripture by speaking the word of God, and that word had become flesh in Jesus because he himself is the word. Praise God. Okay. So te bashi, when temptations come, what do we have to do? आमी तेका बासाबास करपा न्हू. we are not, because see, you cannot fight thought with a thought. एक थॉट तुज भितर येयलो तुज्यान आमी एक जायत फाटी मुको जाता. एक थॉट येयलो की ना हांव मागीर दुसरो थॉट घाता, तिसरो थॉट, ते मागीर तेच कंटिन्यू जायत रावता. बट द मोमेंट यू गेट दॅट थॉट, यू हॅव टू अटॅक दॅट थॉट. ओके. 2 Corinthians 10:5 कितें सांगता? यू हॅव टू कास्ट डावन. ओके. ओके. प्रेज गॉड. आमी ते घालया. थँक यू होली स्पिरीट. which one it is? Praise God. 2 Corinthians 10:5 दिसता म्हाका तें न्हू. Praise God. I'll just see. Okay. Praise God. ओय. ओके. हांव वाचितां. म्हणगे देवाचे कोरे ओळखी विरुद्ध उर्मोटायेन उपरासतात ते सगळे फोटकिरे वाद विवाद आमी मोडून उडयता आनी मनशांनी आपले संवसारी मन सोडून ख्रिस्ताचे मन दवरूंक आमी वावुरता. प्रेज गॉड. सो इंग्लिशीन हा कास्टिंग डावन इमॅजिनेशन्स एंड एवरी थॉट, नेगेटीव थॉट जो येता, जे रॉंग इमॅजिनेशन आमी येता ते आमी कितको काडटाय? बाय स्पीकिंग द वर्ड ऑफ गॉड, बाय ब्रिंगींग इट टू दी ओबिडियन्स. ओबिडियन्स कितकोन हाडटली आमी? वेन वी कन्फेस द वर्ड ऑफ गॉड. जेन्ना आमी उतर कन्फेस कोत्ताय, that negative thought has to flee. Like how when Has to go. Jesus, praise God, yes sister, yes, it has to go. जे भाशेन जेजून केले, it is written, तो गेलो. 1, 2, 3 ट्राय केले तेणे, but then he could not stay there longer because every time जेजू उतर उलयतालो. आनी ते भाशी आमी तें उतर उलोवपाक चड गरजेचें. बट उतर केदो उलयता तूं? जेन्ना तुका उतराची ओळख मेळटली, जेन्ना तें उतर तुज्या काळजांत तें रिगतलें. ओके. बरी जमनीर तें पडटलें. प्रेज गॉड. that time when it becomes flesh in you, then you can तें तूं बिलीव कोता. आनी तें कितकोन जाता? बाय बिलिवींग इन योर हार्ट एंड यू कन्फेस इट आउट Confessing with your mouth. out. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Thank Okay. you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay. So प्रेज गॉड. ओके. सो हें उतर जेन्ना आमी हे उतरा प्रमाणे जेन्ना आमी चलता, प्रेज गॉड. ओके. आतां आमी कितें जाता? वेन द वर्ड अबायड्स इन अस, जें उतर आमचे भितर हा, सो आतां आमी कोण जाताय? आतां आमी त्या उतराक ओबिडियंट जाताय. उतरां आमी कितको ओबिडियंट जाताय? कित्याक जेन्ना सिट्युएशन येता, ते दोना जे उतर आमचे भितर हा, ते आमी तोंडांतल्यान उच्चारता. वी पुट दॅट वर्ड टू यूज न्हू. आमी ते उतर उजार कोत्ताय. जे आमचे भितर हा, ते उतर आमी तोंडांतल्यान भायर काडटाय आनी तेजे उजाक यूज कोत्ताय. ओके. वी put that word to test, so we work, आमी ऑपरेट कोत्ताय. उतरा प्रमाणे आमी ऑपरेट कोत्ताय. प्रेज गॉड. ओके. सो तेंकां देव कितें म्हणटा चोया. ओके. what does Jesus say about that? Okay. Matthew 7:24. Okay. Praise God. 24. ओय सिस्टर.
देखून ही म्हजी उतरां आयकतात आनी ताचे पोरमोणे चलतात ती आपलें घर खडपार बांदलेल्या एका शाण्या मनशा पोरी हांव ताका धरतां. Amen. Praise God. So Praise जेसू God. कित मोठी होय जेसू कित मोठा उतरां आयकतात आणि तांचे पोरमोणे चलतात. चलतात. होय जी कोण ओबिडियंट जाता उतर भितो the word abides and you become obedient to that word, abiding word of God, you become obedient to that word. So देव कित मोठा तेसो मुनशी कित मोठा ती तेंगे घर कोडपार बांदलोल्या एका शाण्या मनशा पोरी हांव ताका दवरतां. प्रेज गॉड. सो जेन्ना God. आमगेलें फावंडेशन जातोलें उत्तर ते दोना देव आमकां शाणो मोडटा. आतां आमी तें जाणाय एक शाणो आनी एक पीस कित कोत्ता रेवेचें घर बांदिता आनी मोड येता दोनी घरांचें मोड येता कोणागे उत्ता जे कोडपार बांदलो हा तें उत्ता. खडपार बांदलेलें उत्ता. Amen. Yes, sister. आणि Amen. जे Praise होय Jesus. आणि रेवेर बांदलो हा ते कोसडोन वयता. सो आमकीच जाय देव म्हणटा आमगेलें तेका खडपार जाय बांदलेलें. आमी आमगे घर कोडपार बांदलोलें आनी कोडप कितें उत्तर देवा गेलें. देवाचें प्रेज उतर. गॉड. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो हें उतर जावपा जाय आमगेल्या जिविताचे फाउंडेशन. प्रेज गॉड. सगळे रिलेटेड टू द वर्ड. इट इज ऑल रिलेटेड टू जीसस. प्रेज गॉड. ओके. थँक यू जीसस. आनीक आमी घेया स्क्रिप्चर. प्रेज गॉड. इट सेज इन James, okay, James 1:22. So yeah, James 1:22 kit motte. Praise God. Thank you, Jesus. Yeah. देवाचें उतर फकत आयकूनच तुमकांच फटोवंक नाकात पूण देवाच्या उतरा पोरमोणे चलात. Amen. Praise तो God. तोरी आमी उतर फकत आयकताय जाल्यार आमकां फटयताय. कांय फायदो ना तें उतर आयकोन तें तोरी बरी जमनीचे तें पडना तें तर वर्ड आमी भितर आमगे काळजां रिगोयनाय. ओके तें रीग ना जाल्यार तेच कांय जावपा ना कित्याक रिगल्यारूय तें आमी उतर जेन्ना सिट्युएशन येता ते दोन आमी तें उतरां ओबिडियंट जाताय. वेन वी पुट दॅट वर्ड when we confess that word, when we put that word to test, okay, praise God. So ते दोना ते आमगेले स्टेप ऑफ फेथ जाता. ओके बट उतर फकत आयकताय आनी ते उतरा पोरमोणे चलनाय जाल्यार आमी आमकां फटयताय म्हणटा जेसू. ओके प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. नेक्स्ट म्हणटे आमी कित करपा जाय आतां आमी अबायडींग इन जीसस आहाय आतां आमी जेजूस सारकें आमगेलें जिवीत चलोवपा जाय. वी हॅव टू इमिटेट क्रायस्ट, इजंट इट? वी हॅव टू बी नाव द इमिटेटर्स ऑफ जीसस. ओके. Ephesians Yes, 5:1. praise God. So now we go to Ephesians. Okay. Ephesians 5:1. Yes, sister. 5, 1 and 2. 1. Yeah. 1 and 2, sister. तुम्ही देवाची अपुरबायेची भुरगीं देखून ताची देख घेयात. कितलो म्हूण क्रिस्तान तुमचो मोग केलो. आमचे खातीर ताणें देवाक मानपाचें दुमदुमीत पोरमोळाचें आपणाचें समर्पण आनी बलिदान केलें. तर तुमी ताचे भाशेन मोगान चलात. Amen. Amen. Praise God. सो देव म्हणटा आमी आतां देवागेलीं भुरगीं जालें सो आतां आमी तेका इमिटेट करपाचें. इंग्लिशीन बरें आहा तें वी इमिटेटर्स ऑफ क्रायस्ट म्हूण. Yes, प्रेज Christ. गॉड. होय. सो जेजू कितको चललो. जेजू मोगान चललो. ओके जीसस वॉज ऑल लव. प्रेज गॉड. तो कोणा मोदे आसलोलो तो एका सेंट्सा मोदे आसोना. तो ही वॉज इन द मिड्स ऑफ सिनर्स, इजंट इट? Right. सोगली पातकी कोण बोन नायती कोण कोश्टोताय लायक ही वॉज इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस and he only showed compassion. तेन फकत मोग दाखयलो. देव आमी सगळी पयलीं लोक फकत देवाक वळखतालीं की तो जेहोवा प्रोवायडर, तो राखणदार, ऑल दॅट. ओके बट जेजून इंट्रोड्यूस केलो देवाक एज फादर. तेणें म्हणलें तो बाप म्हूण तेणें आमकां इंट्रोड्यूस करून दिलें. तो सोर्गींचो बाप म्हूण आनी तेणें दाखयलें हो बापागे काडीस कितू मोगाचें. आनी तो म्हणटालो जे आपण कोत्ता ते सगळे आपण बापा कडल्यान शिकोला. ऑल दॅट आय डू इज फ्रॉम माय फादर. प्रेज गॉड. ओके सो तो फकत मोग जाला आनी मोगान चलपाचें देव आमकां सांगता. जेजूक आमी इमिटेट करपाचें. इमिटेट क्रायस्ट. आतां इमिटेटींग क्रायस्ट कितकोन एक दिसा खबर ती जाय एक दिसा खबर जाय ती इमिटेशन ऑफ जेजू ना. इमिटेट करपाचें ना. Every day. एवरी जिवीत भर. डे. Yes, praise God. It's a process.
प्रोसेस तें दिसान दीस आमगेली जर्नी ती विथ द लॉर्ड ओके कित्याक जेजू भाशी आमी इमिटेट करपाक आमकां जायते येता जायते आडकोड येता आनी तो देंवचार रावता यू नो द वर्ड ऑफ गॉड सेज दॅट ही वेट्स लायक अ रोरिंग लायन यू नो लायक ही वेट्स टू डिवॉर अस तो चोयता आमी हुंय मातशी एस्तेस जाली की ना तो चुकून रोखडो आपल्या गेली हें कोता काम करपा स्टार्ट कोता सो येस बट आमकां कोण दिलो हा जाय तूं हें सोगलें करपाक टू इमिटेट जें तर कितें सांगिलां जाल्यार तेणें सोल्युशनूय दिलो हा ही हेज गिवन अस उपाय दिलो हाय तेणें कितको करपा तें सो आतां आमी इमिटेट कितको करपा जाता जेजूको कोणागे आदारान पवित्र आत्म्याच्या आदारान. आमेन येस सिस्टर पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमकोडे तें करपा जाता नाजाल्यार जायना आमगे वस्तोंगी आमच्यान कांय जेजून सांगिलां तुमचे वस्तोंगी तुमच्यान कांय करपा जायना ओके तेका लागून ताका संवसारां येवपाची चड गरज आनी जेजू येयलो आनी मेलो आनी पुनर्जीवन जायन तो पोत्तून स्वर्गार गेलो बट गेलो आनी पवित्र आत्मा धाडलो so that he could be inside each one of us helping us to imitate Christ imitate him in this world praise God okay देवान आमकां सोगल्या विचून काड हिंगा हाय सोगलीं विंचलोलीं देवान एक-एकल्या विचून काडला आमी देवाक विंचून काडूं ना बट देवान आमकां एक-एकल्या काडलें ना आपल्या नांवान आमच्या नांवान तेणें आमकां आपयलें प्रेज गॉड ओके टू बी हीज इमिटेटर्स टू बी हीज एम्बेसेडर्स प्रेज गॉड थँक यू जीसस ओके So, praise God. आता मी okay, I'll speak about Saint Paul. Okay, San Paulo no तो कित मोठंच आहे आम्ही in Philippians. You know, praise God. Philippians chapter 3 verse 13. Okay, praise God. Okay, केशकोन आमच्यान तें करपा जाता. Okay, yeah. Yes, sister. भावा भयणीनो जितलो म्हूण समजून हांव मुरगोटना पूण इतलेंच सांगता फाटीं सोदलां तें विसरून फुडें आसा ताचेरूच दोळे लावून सगळे मोहिमा बोळान नीत शेवटाक हांव धांवून वेता. Amen. Praise God. Amen. Thank you, Jesus. Okay. So English in बरे सांगलो हा ते he says that one thing I do म्हूण okay forgetting the past and moving forward. So कित जाता past म्हणटे कितें आमी जायत पाट कित जाता आमकां कित जालो हा तेजे आमी चड आमगेलो नियाड जाता isn't it what has gone by okay आनी तो कित म्हणटा जिकलो म्हूण समजून हांव मुरगोटना so like you know daily आमकां एशको कितें बरेपण आमगे जिवितां येता तेजे तो फोकस कोन्नालो he was focusing on the next part you know the फुडें वचपाचें आतां एक फाट कितें जाता म्हाका देखून पयलीं जातालें लायक यू नो एक पाटी कितें टिचींग केलें देन मागीर हांव मातशें हेंच जातालें लायक यू नो लायक लिटल सुसेगाद एशें लायक यू नो बायबल बी तितू हें करप ना ओके बट तें तेश कोन्न आमी करपा न्हू यू नो एवरी डे आमगेलें Every day हय. ओय एफर्ट करपाचो एवरी डे टू सिट विथ द वर्ड ना की कितें शिकोण हांव आनी कितें हांव म्हूण तेन्ना ओपन करपा न्हू तो बायबल ऑल द टायम यू नो वी हॅव टू स्पेंड मोर एंड मोर ऑफ आर टायम विथ द वर्ड यू नो आमी एश को लेजी जावप न्हू स्पिरिच्युअली लेजी जावप न्हू विथ द वर्ड यू नो आज केलें हाल ब्रेक पर ब्रेक यू नो तेन्ना ओके so whatever we do every day we have to leave it behind go to the next okay so praise God so San Paulo mutta जाणा इंग्लिशीन बरें दिलो हा तें one thing I do forgetting the past okay फाटली कितें जाल तें विसरून किचोय आतां आमी कितें जाल म्हणटू तेजें आमच्यान कांय करपा जायना न्हू इट इज ऑलरेडी गॉन isn't it praise God हय. आतां बरें जाल जाल्यार देवा आर्गां वायट जाल जाल्यार देवाको बोगसोण मागपाचें मुखार वचपाचें praise God you know so this we Praise have God. to इम्प्लिमेंट करपा जाय बरें जालें देवा मोहिमा कितें रॉंग जालें देवा बाक बोगोश म्हाका आनीक देव आनीक सोय दिता यू नो देवागे उतर म्हणटा की एक प्रमाणीक मनीस 7 पाट पडो बट तो उठोता न्हू देव आमकां उठायता प्रेज गॉड isn't it सो आमकां देव ऑपॉर्च्युनिटी दिता दिसान दीस आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी आयज एक दीस आमकां मेळ्ळा ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा जें कितें जालो रॉंग हा तें हें करपाक देवाको बोगसोण मागपा आनी मुखार आमगे पोतून आमगे मोनाची नोसोरनी करपा वॉट इज रिपेंटन्स इज टू चेंज द ओल्ड ओय जें कित ओल्ड मायंडसेट हा ते न्यू करपा ओके सो प्रेज गॉड सो ते भाशी आमी दिसान दीस जेजू क्रिस्ता सारकी आमी जावपाक आमी एवरी डे आमगेलो एफर्ट जावपा जाय एवरी डे वी हॅव टू पुट इन एफर्ट ओके आनी तो एफर्ट देखून हार्ड वर्क न्हू तें इट इज स्मार्ट वर्क वाय बिकॉज वी हॅव द होली स्पिरीट सो डिफिकल्ट न्हू तें isn't it कित्याक आमगे वस्तूंगेन कांय कोन्न नाय
ओके आमी कोत्ताय विथ द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट सो Holy तो Spirit. आमकां हें दिता आयडिया दिता तो आमकां तकल्यांक घाता हुंच वाटेन चल हुंच इजी पडटा दाखयता तो केन्ना आमकां लांब वाटेन चलयना तो आमकां हुंय सोंपी पडटा तेश कोन्न बट आमकां कितें दिसता ही सारकी डिफिकल्ट एश म्हण बट इफ यू वॉक बाय दॅट वे आमी चोयलां आमगे जिवितां वेन वी वॉक अकॉर्डिंग टू द होली स्पिरिट जेन्ना आमकां पळयत रावता डायरेक्शन दिता आनी ते वाटेन जेन्ना आमी चलताय आमकां कितली बरपण मेळटा न्हू कितले आमकां सुसेग शांती आसोता प्रेज गॉड बट आमी व्हडली वाटेन चल जाल्यार कितें जाता दूख त्रास कोश्ट ओके आनी आमकां ते पावय बी नाय थिंगा डेस्टिनेशना बट वेन वी टेक द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट एवरीथिंग वर्क्स सो ब्युटिफुली प्रेज गॉड ओके सो Praise God. थँक यू जिजस कित्याक आनी जेजून म्हणला आपल्यागे वाटेन आपल्या बरोबर बोले येवपा ओशीर दार वॉन्ट म्हणला न्हू नॅरो वे हय. म्हणल्या आनी द अदर वे इज द ब्रॉड वे Broad way. इजंट इट रुंद दाद म्हणटा होय रुंद Praise होय God. सो रुंद वाटेन कोण वयत असो सोदताय बट ओशीर वचपाक कोण हें कोन्ना बट आमकां होली स्पिरिट ओशीर वाटेन वता प्रेज गॉड थँक यू Amen. जीसस ओके आमेन आता आमी होय आनीक सी विल टेक अनदर वन प्रेज गॉड 2 Corinthians 5 verse 7 ओके प्रेज गॉड सो आमी केश कोन चलपा तें ओके केश कोन आमी चलपाचें तें आमकां हें तें आगे उतर सांगता verse 7 सिस्टर कित्याक आमी दोळ्यांनी पळोवंक न्हय पूण भावार्थान चलताव प्रेज गॉड जेजू ते चललो भारता वाटेन जेजू चललो भारतान चललो इन आतां चोय जेजू बोली जायत भाशेन लोक येतालो न्हू कुड्डो येतालो मागीर चलों जायना तो आनी द वुमन विथ द इशू ऑफ ब्लड यू नो कित्याक जेजू न्हू ते सोगले इन द नॅचरल तें दिसती पडटाले न्हू ते सिम्टम्स लायक वॉट एवर द मॅनिफेस्टींग तो चोयतालो न्हू ते सोगलें ओके आतां आमकां देखो कितें जाता अशें कोन्न कोणू प्रॉब्लम आहा कोण आमी रोखडी कितें जाता इमोशनल जाताय न्हू तेंक चोय न्हू प्रेज गॉड हय. आनी मागीर आमी ते वी आर नॉट एबल टू गो बाय द वर्ड लायक द वर्ड दिवपा आमी तेंचे बारबर मागीर आमी मातशें सेंटियस जाताय प्रेज गॉड बट जेजू कित कोत्तालो वेन एवर ही वूड कम अक्रॉस सच पीपल प्रेज गॉड जेजू भारतान चलतालो लायक ही वूड स्पीक फेथ ओवर देम इजंट इट प्रेज गॉड Yes. so he would have compassion on them and he would straight away take the word and तो तेंका हें कोतालो कित कोतालो तेंका समाधान दितालो लायक he would heal them रोखडो तो heal कोता तेंका praise God thank you Jesus so many this we see जेजू बारे बोले कि केस leprosy कितू लोक येयलो जेजू बोले lepers and Jesus spoke the word on them and when the word healed them praise God तो म्हणटालो be healed okay praise God so ते भाशी we shouldn't be moved by what we see but we have to See. move by faith the faith is in the unseen praise God आमी जेन्ना कोणो आमचे बोले येता कितें सांग we have to speak the word on them we shouldn't be moved by what we see in the natural but आमी भारतान तेंका हें करपाचें भारता वाटेन तेंका चलोवपाचें उतर तेंक दिवपाचें आनी उतरान ती ऑथॉरिटी घेवन आमी तें सिकनेस ओ कितें प्रॉब्लम आहा तें आमी कमांड करपाचें अधिकार घेवपाचो. ओय प्रेज गॉड थँक यू जीसस कित्याक हिब्रूज 11:6 म्हणटा ओके विल टेक दॅट प्रेज गॉड हिब्रूज Hebrews 11:6. 6 yes sister भावार्था वेरीत कोणाच्यानूच देवाक मानूंक जायना कित्याक देवाशी वेतल्यांनी देव आसा म्हूण आनी आपणाक सोदतल्यांक तो इनाम दिता म्हूण भावार्थ धरूंक जाय. Amen. Praise God. So Amen. जितली त्या बोली जेजू बोली येयलोली सगल्यांक पेकोवणी मेळ्ळी कोण असो ना रिकामे कोण असो ना सगल्यांक जेजून पेकयलें कित म्हणून पेकयलें तुगे भावार्थान तूं बरो जाल म्हूण तुका तुगे बरो भावार्थान जालो. होय सो ती भावार्थान जेजू बोली येयलोली कित्याक तेंगे प्रॉब्लम सारकी चड डीप आहलोली दॅट टायम लायक ऑल दोज तेंगे जायत इश्यूज आहलोले तेंगेले इन द नॅचरल लायक ते सारकी हाल अशें तेंगेले प्रेज गॉड ओके थँक यू जीसस सो बट जेजून कित केलें तेंकां कंपॅशन दाखयलें तेंकां मोग दाखयलो आनी तेंकां दाखयलें वय जी तूं म्हाका सोदताय जी तूं म्हजे बोले येयलें तेंकां तो रोखडो पेकोवणी दितालो बिकॉज दे वर सिकींग हिम दे केम दे सीक जीसस ती येताली लायक वी सी द लायफ ऑफ बार्तिमेस बोवाड घालून तो कुड्डा आहलोलो तेज्यान तेका वाट बी दिसना आहलोली आनी तो येता बोवाड घालीत येता आनी जेजू म्हणटा तुगे भारतान तूं कित केलो जाय मागीर तो सांगता आपल्या पोतून नदर दियेन म्हणटा जेजू म्हणटा तुगे भारतान तूं बरो जालो प्रेज गॉड So Jesus was moved by faith. Only faith can move God. Praise God. And then म्हणला की भारता विरेत
आपल्या प्लीज करपाक जायना म्हण नो ओके प्लीज ओनली फेथ प्लीजेस गॉड सो आमी बी जेजू बोल येताय ते दोन आमी भारतांचो हिंग सांगिला देवाशी वेतेल्यांनी देव आसा देव म्हूण आसा आनी म्हणून. ओय आनी आपणाक जोटनायन सोदतेल्यांक तो इनाम दिता म्हूण बाळ दवरूं जाय सो युअर फेथ विल बी रिवॉर्डेड प्रेज गॉड फेथ हॅज अ Praise God. रिवॉर्ड ओय हांव बाळ त्या कांय ना अनबिलीफ आल्यार निसंटन बट इफ यू हॅव फेथ युअर फेथ विल बी रिवॉर्डेड प्रेज गॉड थँक यू Praise जीसस God. ओके हय सो आनीक आमच्यान हें करपा जाता की गिवींग थँक्स टू गॉड प्रेज गॉड यू नो द फर्स्ट थिंग वी हॅव टू डू इज गिव थँक्स बिकॉज everything is done by Jesus on the cross okay so God yeah it is the will of God mundila okay we'll take that scripture it is 1 Thessalonians praise God 5 verse 18 18. yeah sister wait yeah आणि खंयचेय परिस्थितीत आर्गां दियात कित्याक जेजू क्रिस्ता सोवे अशें करूंक तुमी देवाची खोशी पाळटात आमेन Praise God, Amen. So देवा आर्गां दिवपाचें खंयचेय परिस्थितीन देवा आर्गां दिवपाची ही देवाची कुशी Praise God. It is the will of God that we give him thanks. Why? कित्याक जेसून सगळें केलें न्हू काबारू on the cross. There is nothing. होय कांय दवरलो ना होय कांय एशें कोन्न fill in the blank कोन्न दवरलो ना that we have to fill in something. No, God has finished through Jesus. चोय आमी ते वाचिला Ephesians 1:3 की सगळ्या आत्मीक देण्यांनी in Christ क्रिस्ता सोवेन तेणें आमकां बोरल्यांत म्हूण दिलो हा 2 Corinthians 1:20 म्हणटा that he every promise in Christ Jesus is yes and in him amen. Praise God. Okay. victory दिली already. ऑलरेडी दिली सो आतां आमी विक्ट्री ग्राउंडाची हाय ओके आतां एक रेस जाता न्हू तो रेस तो एथलीट कित कोता तो स्टार्टींग पॉयंट सो वयता न्हू स्टार्ट जाता न्हू फ्रॉम द स्टार्टींग पॉयंट आमकां स्टार्टींग पॉयंटाचेर दवरलो न्हय आमकां हाडून दवरलें विक्ट्री पॉयंटाचेर वी आर ऑलरेडी ऑन point. विक्ट्री स्टँड प्रेज Amen. गॉड Amen. ओके येस yeah that is the joy that we have what is joy is knowing the end result And आम खबर result. हा ओय आम खबर हा देवागे उतर इट्स अ इनकरप्टेबल सीड it will not return to us void it has to accomplish जातोलें ते टाइम लागो बट जातो ते we have to have that surety so आतां जेजून सांगिला भारत दोतोला कितें हांव सांगिला इनाम हांव सांगिला सो आमी भारतान Inam. आमी हय भारतान तर आमी रावत ओके आनी भारतान हाय म्हूण आमी देवा कितें दिताय आर्गां दिताय बिकॉज वी आर इन फेथ वी ट्रस्ट गॉड ओके प्रेज गॉड इट रिमाइंड्स मी ऑफ शद्राक मशाक एन अबेदनेगो तेम कित केलें हय तेम सांगिल्लें आमगे देव आमकां वाटावपा शकता बट तो येयना देखूच जाल्या आमी तुका भाव करपा नाय म्हूण सांगताय ते नबुशनेजारा सांगताय ते ओके आनी ते कित कोताय ते प्रेज दिताय उज्यान वयताय आनी प्रेजीस दिवपा लागताय प्रेज गॉड आनी गॉड आनी देवागे उतर म्हणटा गॉड ड्वेल्स इन अ प्रेजीस सो थिंग कोण येयलो देव येयलो तेंचे बाराबो हय हय सगळीं वाखाणटाय प्रेज गॉड ओके सो देव म्हणटा सगळे खंयचीय परिस्थिती सो हिंग तो सांगना ओके तुम हॅपी आल्यार आर्गां दिया म्हूण तो सांगना हिंगा तो म्हणटा खंयचीय परिस्थिती जावं एनी सिट्युएशन एनी सर्कमस्टन्स यू गिव थँक्स टू गॉड बिकॉज दिस इज द विल ऑफ गॉड आनी आमकां जाय न्हू आमी म्हणटाय न्हू आमच्या बापान तूं मे युअर विल बी डन एज इट इज इन हेवन सो बी इट म्हणू दॅट युअर जेन्ना आमी आर्गां दिताय तेदो देव सारको खुशाल जात न्हू ते फकत Oy. आमच्यान आर्गां दिवपा जाताय आनी कांयच दिवपा जायना देवाक Amen. Amen. Yeah. Yes. Amen, Only. amen, amen. Yeah. हय Mhm. कांयच दिवपा जायना फकत आर्गां आनी मोहिमा आनी आर्गां Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. होय सो आमकां आनी ती तेगेली खुशी आनी आमकां खुशी. जाय आगे खुशी हे संवसारान जालोली सो आमकां तोरी जायी स्वर्गा जात तेश कोन संवसारान जावं म्हूण म्हणटाय न्हू आमी सो आमी ते कितको खुशी दिवपा पावताय जेन्ना आमी तेका आर्गां दिताय आर्गां प्रेज दिताय हय प्रेज कोताय आमी देवा प्रेज यू जीसस थँक यू जीसस जेन्ना आमी हें कोताय गॉड डिलायट्स ओके एंड ही ड्वेल्स इन आवर प्रेजेस प्रेज गॉड आनी सदां तेगे आमी नांव वयर उबारूं जाय न्हू आमेन Amen. वयर Amen. पोटलें Amen. जाती या आमीन आणि मागीर स्वर्गार गेल म्हणटरी आम कंटिन्युअस देवा महिमा दितली प्रेज गॉड सो वी हॅव टू स्टार्ट Hallelujah. नाव to start now Praise and God. continue it in heaven. Praise God. Giving Amen, glory to amen. God. Yes, praise God. आमचे Thank you. आर्गां आनी आर्गां मोहिमा आमच्या तोंडाक आसोंकूच जाय न्हू Oh, praise God. Oh, Oy. praise Praise God. God. Thank you, Jesus. Praise God. Okay, so we go to the next this. So yeah, in the आगे उत्तर की साथ 1 John chapter 5 verses 14 and 15. Okay, praise God. Oh, कितेंय आमी देवाचे खोशे पोरमोणे ताचे लागीं मागूं तो आमकां आयकोता ताचेर हो आमचो पूर्ण विस्वास आसा
आणि जोर सगळी आमची मागणी तो आयकता म्हूण आमी जाणव, तो जे आमी ताचे लागीं मागला ते आमकां मेळ्ळें म्हूण आमकां खात्री आसा. Amen. Praise Amen. God. जेसू Praise कारगा. God. होय. चोय, कितें आमी देवाचे कुशे परमणे. So anything that we ask according to his will, okay? And what is God's will for us? Okay? What is God's will? That we His word, have no? abundant. Yes. 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 Abundant life. Yes, Mm. amen. Yes, sister. Praise God. Huh? Praise Sogli God. amka पूर्णतायेन मेळचे. Okay, that we are fruitful, that we are blessed, we are fruitful in all areas of our life, not just in one area. एक कोडेन आमी सुख चोयताय, एक कोडेन दुख चोयताय ना. सगळे पूर्णतायेन in fullness, okay? Mm. So त्या जाय आमकां मेळ्ळले. Praise God. So तो म्हणटा, कितें आमी देवाचे कुशे परमणे ताचे लागीं मागूं तो आमकां आयकोता. So when we pray according to his will, okay, तो आयकोता. Praise God. ते हुंय गेलो ना आमगे मागणे, तो आयकोता. आणि ताचेर हो आमचो पूर्ण विश्वास आसा. And we believe that when we make a prayer according to his will, he hears us, okay? आणि मागीर तो म्हणटा, आणि जोर सगळी आमची मागणी तो आयकोता म्हूण आमी जाणाव, तोर जे आमी ताचे लागीं मागला ते आमकां मेळ्ळें म्हूण आमकां खात्री आसा. That's why we Amen. rejoice. Amen. ओय आमकां खात्री What हा. is this scripture, eh? What is this scripture? 1 John chapter 5 verses 14 and 15. 14 and 15, yeah. Thank Yes, you. 1 praise John, no? God. Mm. होय. सो जेजू आर्गा चोय देव आमकां कितू खात्री दिता. तो सांगोता आपण तुम्ही जे मागताय आपल्या सो द्यागे खुशी जाण जावपा आमकां गरज न्हू. सो द्यागे खुशी हुंय हा तेगे उतरान आहा. जितले आमी उतर शिकतले आमकां कळटलें द्यागे खुशी कित ते. What is his will for us? Okay? Praise Amen. God. Thank you, Jesus. Amen. Okay? So अनेक हा like आता मी जाय ते केला. So last is this, की आमकां ही बेसांवां कितको मेळटली भावार्थ आणि पासियेंस. भावार्थ. Faith and patience go hand in hand. Okay? Praise God. So The twin. Yes. yes, they're twins, but I know faith and Yeah. patience are Hoy. like the two sides of the Twin. coin. Praise God. Thank you, Yes. Jesus. Praise ओय God. भावार्थ आहा बट कित जाता जेन्ना आमी मागताय टायम वयता. सो त्या टायमा आमी कित कोन ऑपरेट कोत्ताय. ग्राम्बलिंग कोन ऑपरेट कोत्ताय ओ पासियेंसान आमी हाय शांतीन आमी हाय ते गरजेचे. ओके. Rest on. Praise Praise God. God. Yeah, so we take Hebrews chapter 6 verse 12. Okay, so आमी चोया 12वी वोड कित म्हणटी. Praise God. Yes. हे भाशेन तुमी आळशी जावची नात, पूण आपल्या भावार्थान आणि तिरायेन देवान वासायला दायज घेतात तांची देख तुमी घेतल्यात. Amen. Praise God. Amen. So तो म्हणटा हे भाशेन तुम्ही आळशी जावची नात. Praise God. एक आळशी मनशा गेली गोत कित जाता. ओके, सो आमी ते बायबला हें कोरया. ओके, वी रीड इन Proverbs chapter 20 verse 4. जायती हाय स्क्रिप्चर्स. ओके, बट तितूंतलो हांव एक होली स्पिरिटान म्हाका हेल्प केलो हो विचून काडपा. Proverbs 20, that is Munyo chapter 20 verse 4. ओके, सो हांव तो वाचिता. ओके, सो तो म्हणटा जो आळशी शेतकामती पावसाळ्याक रोयना ताका कांयच लुंगपाक मेळचे ना. प्रेज गॉड. आनीक पाट वाचिता. जो आळशी शेतकामती पावसाळ्याक रोयना ताका कांयच लुंगपाक मेळचे ना. म्हणजे कितें आतां आमी जाणें गोंया आमी शेत केदो बी घाताय. ओके, प्रेज. पावसान. येस, पावसान. आनी जेन्ना आमी बी पावसान घाताय ते दोना आमकां ती ऑक्टोबर बी ते टायमा आमकां ते हार्वेस्ट रेडी मेळटा. ओके, बट तो तरी आळशी जाता आनी ते बीच गायना जाल्यार तेक ती लुणी तेक ते हार्वेस्ट मेळटले No. ना. ना, मेळपा ना. ओय सो ते भाशी आमी देव म्हणटा तुमी आळशी जावची नात. जायना काय म्हणटा आळशी जायना काय म्हणटा. ओके, कित्याक आळशी जाल्यार कितें जातलें आमी तें बी घालपा नाय आनी ते बी घालना म्हणटरी आमकां ती पिकूय मेळपा ना. प्रेज गॉड. आनी बी म्हणटे देहागे उतर बी. ओके, बायबला बी म्हणटे देहागे उतर. द सीड इज द वर्ड ऑफ गॉड. ओके, सो आमी आळशी जायना म्हणटा कित्याक आळशी मनशाक कांय मेळना. ओके, तो तेगे जिवीत तेशें उत्ता. ओके, तेका कांय प्रोग्रेस जायना इफ यू बिकम लेझी. सो तो ते बीट्स जाताय. Praise God. येस, प्रेज किती गॉड. म्हणटाय ओके, बीट सो कोंकणी
हय. So do not Praise God. become lazy, okay? पण कित कोर भावार्थान आणि तिरायेन म्हणटा भावार्थान आणि तिरायेन, ओके? आतां भावार्थ कितको येता आमी सोगली जाणाय, ओके? आयकॉन आणि आयकॉन. येस, आयकॉन आणि आयकॉन रोमन्स 10:17 आयकॉन आणि आयकॉन भावार्थ येता, ओके? आतां भावार्थ येयलो म्हणटरी कितें जाता टेस्ट येता, isn't it? Okay, so we take that James 1:2 and 4, okay? Praise God. James 1:2 and 4, yeah. 2 and 4. Yes, sister. म्हज्या भावा भयणीनो, तुमचे जिनस्वार कोशदोग येतात तेन्ना खुशाल जावची गजाल म्हूण मनांत दवरात. असल्या थीरपणान तुमी सगळेच वाठांनी ताची परिपूर्ण शीस जावंक पावतल्यात. कसलोच सुगूण तुमकां उणो आसचो ना. Praise God. Thank you, Jesus. Okay? So त्यागे उत्तर म्हणटा की तुमचे जिन्सवार कोश डोक येता तेन्ना कुशाल जावची गजाल म्हूण मनांत दवरात. कित्याक एक कोश्ट येता ते आमकां ते लायक जॉन 10:10 म्हणटा की द थीफ कम्स चोर येता चोरू मारू आनी चोरू इबाड करूं. नाडू आनी इबाड करूं येता, ओके? बट जेजू येयला सुबाम जिवीत दिवपा. सो तो चोर येता, ओके? ते टेस्ट येताय आमगे जिविता, बट ते टेस्ट येताय ते आमी भिवपा न्हू. कित्याक आमकां खबर आहा आमचे भितर कोण आहा, देवान आमकां कित दवरलो आहा तें, ओके? टू फायट दीस एनिमी कित दवरलो आहा, उतर दवरलो आहा, देवागे उतर दवरलो आहा. सो वॉट आर वी टू डू? आमी जेन्ना कोश त्रास येताय तेदोणा वी हॅव टू रिजॉयस. वाय? बिकॉज वी हॅव द रिटन वर्ड ऑफ गॉड टू फायट दॅट सिट्युएशन, ओके? टू फायट अगेन्स्ट दॅट सिट्युएशन आमकां ते उतर दिलो आहा. जे भाशी एक भुरगो, ओके? आतां आमी भुरगीं इस्कला वयताय न्हू, प्रेज गॉड. आतां आमकां कितको कळटलें आमगे भुरगो कितू प्रोग्रेस कोत्तो, केश कोन कळटा भुरगो कितको प्रोग्रेस कोत्तो इस्कलांत. टेस्ट येताय न्हू ताच्या टेस्ट टेस्ट, होय, एक्झामींतल्यान. एग्जामी रिजल्ट्स डिसायड कोताय न्हू तो कितू शिकोला तेण कितू मार्क्स घेयले, हुन सब्जेक्टान तो स्ट्रॉंग हा वीक हा. ते भाशी जेन्ना आमी उतर आयकताय, उतर आयकिल म्हणटरी जेन्ना ते उतर आमी रिसीव कोता, ते उतर म्हणटा वाटेर पडला जाल्यार टेस्ट येतलें ना. बट जेन्ना तो ते उतर आमचे भितर गेला, जेन्ना आमकां समजिकाय मेळटा आनी उतर भितर वयता आमगे काळजा, तो कितें जाता टेस्ट येताय, ओके? लायफ आमगेले टेस्ट येताय. बट जेन्ना ते टेस्ट येताय ते टेस्ट आमकां काबार करपा म्हूण न्हू, बट तो टेस्ट येता आमगे फेथ टेस्ट कोत्ता, आमगे भावाक टेस्ट कोत्ता. Praise God, okay? Praise So we God. have to rejoice that because our faith is tested. And जो कोण faith टेस्टान पास जाता तेका रिवॉर्ड मेळटा. Praise God, okay? And God delights in such in his children. जेन्ना ती पास जाताय, टेस्टान पास जाताय, तेन्ना God delights. तो म्हणटा येस ही मुगे भुरगीं खरें हें उतर तेंचे भितर मास जाल म्हूण. Praise God. Thank you, Jesus. Okay? Thank you, Jesus. So, yes, ह्यो भावार्थ कित कोता पासियन्स प्रोड्यूस कोता. बट जेन्ना कितें जायत पाट कितें जाता आमी मागताय आतां मुगलें एग्जाम्पल घेता. प्रेज गॉड. तुमी सोगलीं जाणा दॅट आय एम वेटिंग फॉर द गिफ्ट ऑफ चिल्ड्रन, ओके? सो कितें जाता उतर आहा मेळना, ओके? आय स्टँड ऑन दॅट वर्ड. बट कितें जाता जायत आडकोड येताय, ओके? हेल्था वाटेन येताय, फायनान्सा वाटेन येताय, जॉब. सो जायत येयत अडचण येताय ना न्ही, बट आय रिजॉयस. वाय? बिकॉज आय नो एंड आय नो द एंड रिजल्ट इज द ब्युटिफूल मॅनिफेस्टेशन ऑफ माय चिल्ड्रन. होय, प्रेज गॉड. दे आर ऑलरेडी म्हाका ऑलरेडी ते ब्लेसिंग म्हाका आहा, प्रेज गॉड. बट इन ड्यू टायम इट विल कम टू पास, ओके? बट इन द मीन टायम हांवें कितें करपाचें, बसून रावपाचें घरा कडेन, लायक यू नो, ओके मेळटलें एक दीस तरी मेळटलें म्हूण हांवें रावपाचें ना. आय हॅव टू अबायड इन जीसस. आय हॅव टू डू वॉट आय एम कॉल्ड टू डू, प्रेज गॉड. एंड इन ड्यू टायम आय विल सी द रिजल्ट, प्रेज गॉड. इन ड्यू टायम आय विल सी द मॅनिफेस्टेशन. ते भाशी आतां तुमी कोण जॉबार रावताय ओ कोण लायफ पार्टनरार रावताय ओ आनी कित्याकू रावताय, ओके? सो praise God, rejoice in that time, okay? And do what you are called to do, okay? Praise God. पेशंट रावपाचें. प्रेज गॉड. होय, येस, पासियन्सान रावपाचें. सो इस्रायली पोरसां जेन्ना तेंकां इजिप्त देसांतूं भायर काडलोली, दे हागे ब्युटिफूल प्लॅन आहलो तेंकां टू टेक देम टू द प्रॉमिस लँड. बट तेम कित केलें? ती रावली, पासियन्सान रावली. गुणगुणू ना. लागली. Yes, they were grumbling and going against God. देव तें कितू दाखयतालो, अजापान दाखयतालो न्हू, दॅट पिलर ऑफ फायर आणि तो क्लाउड तांकां यू नो गॉड्स प्रेझन्स माना दिवप म्हणल्यार इट्स लायक सो लायक अमेझिंग टेस्टिमनीज, यू नो, लायक ती लायफ कॉम्प्लेन जायते चलताली. दिता तो
पूण होय ती गुडगुड लागोली न्हू आनी तें कितू वर्स लागोलचे थिंगसोन भायर सरपाक होय भायर 40 सरपाक वर्सां. होय 40 वर्सां वय होय आणि बाय सोलती कोण सोल्ली तेंगे तेंगे जनरेशन बाय सोल्ली ती पयलीं हय गेलो ती दे डायड इन दॅट विल्डरनस इजंट इट ती मेन सगली ती मेली प्रेज हय गॉड ओके सो येस सो आमी गुणगुणपा हो टायम जो आहा आमगेलो वेटिंग टायम आहा तो गुणगुणपा ना तो आमी रिजॉयस करपा आहा ओके जे आनी देवा आर्गां दिवपाचें. हय येस नेटी आनी आर्गां दीत रावपाचें जालें येस बायट हय आर्गां दिवपाचें देवागे उतर आनी चड खोलायेन आमी शिकपाचें ओके वी हॅव टू अबायड इन हीज वर्ड अबायड इन जीसस इमिटेट हिम गिव थँक्स टू गॉड ओके एंड इन ड्यू टायम वी विल सी द मॅनिफेस्टेशन प्रेज गॉड ओके कित्याक देवाकू खबर आहा यू नो हे मिरेकलांतल्यान हे मॅनिफेस्टेशनांतल्यान कोणाक लागीं हाडपाचो कोणाक कित करपाचें इजंट इट इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी एकू मनशा हें न्हू तें मुजे बारबर मुगे फॅमिली हा हांव कोणा मेट तो लोक आहा यू नो मुगे सोयरी हाय जायत जाय सो एवरी वन विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड इजंट इट प्रेज गॉड सो आमकां खबर ना आमगे हितूंतल्यान देव कोणा हात लावपाचो दिता कोणा कित करपाचो वी डोंट नो दॅट ओनली गॉड नोज प्रेज गॉड ओके सो जेन्ना आमी देवागे उतरान रिकताय जेन्ना आमी अबायड कोताय जेन्ना आमी टांगसान प्रे कोताय प्रेज गॉड वी हॅव द टांग्स इजंट इट येस जेन्ना आमी Yes. टांगसान प्रे कोताय ते दोना आमी प्रे कोन्नाय तें टांग्स आमगे उतर न्ही ती पळयत रोतम्यागे उतरां बट तुवें फकत तें तोंड उगडपाक गरज जेन्ना तूं तोंड उगडटा देव होली स्पिरीट टेक ओवर कोता आनी तो इंटरसीड कोता ओके देवागे उतर मुट न्हू की होली स्पिरीट इंटरसीड्स विथ ग्रोनिंग्स विच कॅनॉट बी अटर्ड येस या Romans 6:26 yes Yes, praise God. Yes. Okay. So, to intercede kota according to the will of God. To te khobar hanu kita poit ratma jana de age will amge jivita kitti and accordingly to pray kota. But ta kedo pray kota lo ami ton ugotai te तोंड उक्तें करपा या तोंड उक्ती कोताय ते दोन तो आपल्यागे उतर आमच्या तोंडाक घाता आनी ती उतरान आमी उचात्ताय आनी आमगे जे आमचे पासत देवागे येवजण आहा जी बोरी येवजण हा ती आमी वी ब्रिंग इट टू पास इन आर लायफ्स प्रेज गॉड ओके आम खबर ना ते जेन्ना आमी प्रे कोताय ते दोन ती कोणा प्रे कोताय ते म्हाका कोता ओ आनी कोणा पासत मागोताय दॅट मोमेंट कोणाकू गरज आसता आनी कितें आसता सो होली स्पिरीट इज लुकिंग पवित्र आत्म्या खबर आहा न्हू कोणा मागपा जाय कोणा हें करपा जाय तो जाणा ओय आनी तो सोदिता मनशां सोदिता बाबा उगोड तोंड उगोड प्रे कोर एंड ही प्रेज ऑन आर बिहाफ सो आतां जेन्ना नॉर्मली प्रे कोता आमकां खबर आमगे दुसरी उतर कित पोटो ते न्हू तोंडांतल्यान भायर ओके ओय बट जेन्ना आमी टांगसान प्रे कोताय तेदो आमकां खबर आहा आमगे दुसरी वर्ड कित जातो ते ना वी डोंट नो कोणा खबर ना या फकत देवागे आत्म्या आनी आमगे स्पिरीट न्हू स्पिरीट टू स्पिरीट Spirit, praise God. Oy. And a beautiful example that through faith and patience, okay, in the Old Testament is Abraham and Sarah. Okay, praise God. Ami to gaya scripture. Praise God. Okay, Hebrews 6, 13 to 15. Okay, so yeah, in bare hana. Thank you, Jesus. Yeah, 13 to 15. Okay. देवान अब्रामाक बासावणी केली तेन्ना आपणावून वोड कोण ना देखून खरेंच हांव तुका सुबा आशिर्वादान पुरतलो आनी तुजी सोसोत इस्पा भायर वाडयतलो अशें म्हणून ताणें आपणाचेच नांवान सोपूत घेतलो अब्राहम सोंसणिकायेन तीर जालो आनी अशें देवान बासायलें तें ताका मेळ्ळें Amen. Praise Amen. God. Okay. So, Hebrews 6 praise God. A classic example of भावार्थ आणि patience, faith and patience. So, देवान आज सांगिल्लें अब्राहमा आनी दुसऱ्या दिसाकू सारा प्रेग्नंट जायन मागीर रोखडे 9 म्हयन्यान बाप जालो आयझॅक जालो ना काय 25 टाइम गेलो वर्सां 25 कितली वर्स वर्सां लागली ओय प्रेज गॉड 25 आनी वर्सां 25 वर्स लागली ही बासावणी पूर्णतायेन पास जावपा आनी ती कितको जाली ती यंग आसोनाय ती दे हॅड क्रॉस द चाइल्ड बेरिंग एज दे हॅड क्रॉस द एज इट वॉज लायक इम्पॉसिबल इन द नॅचरल प्रेज गॉड आनी ओय प्रेज गॉड आनी इम्पॉसिबल म्हणटा ओय दुसरी वाट दोडली ओके बट ती तेगे देवागे येवजण आसोना इश्मायल देवागे येवजण आसोना आयझॅक देवागे येवजण आलोली तेंगे जिवितां प्रेज गॉड आनी तेंकां रावपा पडलें पासियेसान तेंकां रावपा पडलें आनी इन ड्यू टायम दे सॉ द हार्वेस्ट आनी न्हू बरें दिलो हा चोय हिंग कित सांगिलां की देवान तेंकां कित दिलें प्रेज गॉड म्हूण ओके ताणें तेंकां एक प्रॉमीस आपणाचेच दिलें नांवान ओय
ओय ओय आशीर्वादान भरतलो ओके तेण तांकां प्रॉमिस दिले आनी ते प्रॉमिसा बराबर तेण तांकां सोपूतूय दिलो ओतूय घेयलो देवान न्हू अलॉंग विथ द प्रॉमिस सो कितू स्ट्रॉंग केलें देवान लायक प्रॉमिस दिल तें दिलें आनी तेज बराबर तेणें एक ओतूय दिलो ओके लायक सील केलें प्रेज गॉड टुडे गॉड्स promises are sealed through Jesus because he died for us on the cross through his precious blood आमकां सगळी मेळ्ळां praise God isn't it God has made a new covenant the blood covenant through Jesus देवान आमकां सगळी आमकां हे promises आनी सारकें इस्टॅब्लिश कोन्न आमकां दिलें दॅट येस दे आर ऑल येस एंड दे आर ऑल एमेन म्हूण ओके प्रेज गॉड सो ते भाशेन तेणें अब्राहमाकू तेणें प्रॉमिसूय दिलें प्रॉमिसा बारबर सोपूतूय गेलो आनी देवा वड आनी कोणू ना न्हू ते आपल्याचेरूय तो सोपूत गेलो आनी ही ब्रॉट इट टू पास एंड टुडे वी आर द डिसेंडंट्स ऑफ एब्राहम प्रेज गॉड ओके वी आर ऑल अंडर द ब्लेसिंग ऑफ एब्राहम हाव कितकोन जालें थ्रू फेथ एंड पेशन्स तो भारतान आनी पासियेंसान रावलो आनी तेका Isaac Salah, and through them, through that, we are the descendants now. Praise God. Okay, so we too have to hold on to this faith and patience together. They go hand in hand. Okay, and we too shall inherit what God has for us. Praise God. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Amen. Jesus. Thank you, Jesus. आर्गां जेसूक Jesus. बरे भाशेन सांगिल्लें तुवें एक्सप्लेन केलें सगळें. Thank you, Jesus. Yes. Praise आनी God. कितें एड करपा जाय जाल्यार सिस्टर्स तुमी हय जोनी नाकोर कितें आहा जाल्यार. Anointed teaching. Yeah, praise God. Amen. And Thank you, so many beautiful scriptures घालते सगळे. या आमच्या आत उतरा वरवीं आमी आत अब्रामाक सारा तेणी कसो भावार्थ दवरून रावली ते भाशेन आमी त्या भावार्थान रावोंक आमकां एक खोल थीरपणान आमी रावोंक गरजेचे कित्याक आमचें मन आमचें सोयबीक आमची कुडीचे सादे आहाय ते पळय आमकां संवसाराक दाखयताय पूण आमचे संवसाराचेर आसूंक न्हय पूण स्वर्गी राजाचेर आमचे दोळे आसूंक जशे Amen. अब्रामाचे साराचे दोळे कशे देवाच्या उतराचेरूच थीर करून आसले उच्चारून उलोयन तेच भाशेन आमचें तोंड आमचें काळीज फकत जेजूचेर नदर मारून आसूंक गरजेचें सारकें हे आपणायता जेजू आमकां दाखयता की आपणाचेर दोळे दवराय आपणाचेर विस्वास दवराय आपणाच्या उतराचेर आमी उलोवंक आनी थीरपणान रावूं ताचेर हे ते केन्ना घडटलें तें देव जाणा पूण आमकां देव हाडटा ते हितून कितले देखून आमी पासियन्स घेवंक कितले देखून आमी सोसूंक सोदताय ओर रावोंक सोदताय ते प्रेज गॉड Praise God. परीक्षा Amen. कोता. Yes, थँक यू beautiful. जीसस Yes, Beautiful. thank you, आनी Jesus. कितें रातचें ताका देव हें करपा दिना न्हू म्हणजे ते प्रॉमिस दिला तेजेर आलपा दिना तो रातचोय मागीर तो तेका स्टार्स दाखयता आनी दिसा तो तेका रेंव दाखयता आनी ते प्रमाणे तो तेगे मन तेजेरूच दोता म्हणजे तो तेजेरूच दवरता आलोंक दिना. तितली आमी कितली रावपाक गरज न्हू होय Praise प्रेज गॉड. God. होय तो ते आनी एकाचेर आमकां पवित्र आत्मा आहा न्हू. होय पवित्र आत्मा दिला प्रेज गॉड आनी कितू प्रॉमिसेस दिलाय टू स्टँड बाय आनी कितू विटनेसेस हाय इन द बायबल न्हू आफ्टर दॅट देर हॅव बीन सो मेनी ऑफ देम जी रावली तिरान भावार्थान आनी पासेसान रावली टू रिसीव फ्रॉम गॉड प्रेज गॉड थँक यू पूण जीसस तेन्ना तांकां चड वर्स लागता पूण आमकां ते रोखडेंच घडोवन येतलें आमेन कित्याक आमकां सगळी रेडीमेड आनी उतर तेन्ना उतर नासलें न्ही होय पवित्र आत्माय आसना उतरूय हय ना नासलो उतरूय नासलें फकत प्रवाद्या वरवीं तांकां तें उतर धाडून दितालो बाप होय आनी आमकां ऑलरेडी जैत बंद केली न्हू केली, जेजून आमी फकत तें मन बदलपाची गरज praise God Praise God. amen आर्गां Praise जेजून. yes thank you Praise Jesus God. thank you Jesus Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आनी सगळीं घडोवन येयलें आमच्या जिवितांत. amen Amen. Amen. Praise God. Amen. praise God Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Pray कोता और होय होय क्लोज Okay. करूया बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगड्या बाप्पा तुका खरेंच आर्गां दिता ह्या वेळार ह्या उतरा
तुवें आमकां हाडल्यान देखून जेन्ना आमी हें तुजें उतर आयकता आमी वाचता नियाळ कोत्ता चिंता तेन्ना आमची नदर सगलो वेळ तुजेरूच आसता आनी हें उतर जेजू जेन्ना तुजेर आसा तेन्ना तूं आमकां पळयताय आपली धूव वो आपलो पूत हें उलयता देखून बापा हे वेळार हें तुजें उतराक जीव आसा आनी हें मांस आनी रगत घडोन येता जेन्ना आमी तें उतर उलयता तेन्ना देखून बापा हे वेळार हें उतर खोल आमच्या आत्म्यांत आमचे जिवितान तें घडोन येवंक बापा आमचो खोल भावार्थ आनी आमचे पासियेंस तुज्या उतराचेर आसूं कित्याक तुज्या कुर्साचेर आसूं तुज्या रोगताचेर आसूं तुज्या पवित्र आत्म्याचेर आसूं आमी बापा तुका उलो मागता हे वेळार कित्याक आमच्या वस्तुंगेंतल्यान आमचे लागीं कांयच करूंक जायना दुनिया पूण तुजे वरवीं आमच्यान सगळें करूंक जाता बापा दाखय तुजी पदवी खरेंच जेजू तुजें उतर हें जिवें म्हणून दुनिया आमच्या जिवितान आमच्या वावरांत आमच्या सिट्युएशनांत आमच्या सर्कमस्टन्सीर आमच्या कुडीच्या सांद्यांनी आमच्या मनाची बदलणी जावंक दुनिया आमी हे वेळार तुका उलो मागता कित्याक तूं आमचें आयकता हे वेळार कित्याक तुजें उतर आमी उलयता दुनिया तुजें उतर तुवें आमकां शिकयल्यान दुनिया तुज्या उतराचेर आमचें तीर आसूं दुनिया तूं आमकां देंवून येवन तुजें उतर धाड तुजें आंच बोडवें धाड दुनिया सगल्या आमच्या जिवितांत सगल्या आमच्या सिट्युएशनांत आमी खरेंच हें उतर आमी उलोवंक आनी उतराचेर आमी तें पाडून हाडूंक दुनिया आमकां बळ आनी काळजीदारपण फावो करूंक बापा आमी तुका हे वेळार उलो मागता खरेंच दुनिया उतराची आमी येवंक ना पूण तुवें आमकां तुज्या उतराची हाडल्यान आनी उतराची खोल 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 तूं समजणी आमकां दीत आसाय आमी आयकोन तें आयकता आमी तोंडान उलोवन तें वाचता नियाळ कोत्ता तेन्ना दुनिया हें उतर तूं जावन आसाय देखून बापा हे वेळार आमचें जिवीत आमचें कुटुंब दर एक आमच्या जिवितांत आमच्या सिट्युएशनांनी आमच्या वावराच्या जाग्यांनी तुजें उतर वयलो जागो दिवं आनी तें उतर आमकां त्याच वक्तार झूप करून येवंक पवित्र आत्म्या तुका आमी तुजो आदार आमी मागता हे आमी मागणें कोत्ता जेजूच्या नांवान आमेन Amen. 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 आमेन Amen. Amen.